मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मूर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो। महाजनांक मूर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो। उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावराद निवाडो दिल्लो। हे निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें। हालींच कांय दिसा फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो। आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आणि परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसास फामिली मदीं। सोमारा देवळांत एका उत्सवा वेळार पुरोहित आणि ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आणि हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो। हो वाद उपरांत चडार पडलो। एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली, धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप। पुरोहित आणि ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात। आज सकाळी देवळात जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता, देवळात सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचे जे कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें ते आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो। तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो, कारण जे कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जे कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचे आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा। त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना। आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव घयसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो महालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें। प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली। ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां। आतां आमी पोलिसा कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून। हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुअली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना। देवळांत आमकां सगळे लोक समान। आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो, आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले, कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले। कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून। जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जे कितें येणावळ आसा आनी जे कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा। ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा। देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळे सारके, आमी तांच्या खंयच्याच हातून हस्तक्षेप केल्लो ना। तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे। आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां, हे देवूळ आसा पळय ते आमचे आनी महाजनाचे, आमचे न्ही म्हणून। गांवकाराचे तुमकां कांयच येना म्हणून, फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचे देवूळ म्हणून। कंप्लेन कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी केल्या भटांच्या विरुद्ध। कितले जाणांची कंप्लेन दिल्या? नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिद्धीराज घयसास आणि श्रीदत्त घयसास, 3 जाणांचे। सिंधुराज घयसास आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य 3। किती डिमांड आता? किती डिमांड? पोलिसाकडे किती मागणी आहा तुमची? आता कंप्लेंट दिल्या तुम्ही? कोणाक तरी मारला आणि एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा, तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून। फाट कित्याक दाखयली ती सांग, फाट कित्याक दाखयली ती सांग। व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटी करताले आनी आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले। तुम्ही फाटी भायर मारला कोणे पळयला? आमी वळखत ना ताका, तो कोण तो खबर ना, पण आमी तेका देवळा कडेन पळयला। आमकां फक्त लागता भितर पुरोहिताचें भायल्यान कोण पावता तेंकां नांव सुद्दां खबर नाशिल्लें, आमकां तेंकां कांय समजना। आनी जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्यार 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्लीं।
9 वर्सां जाली आतां आमी झगडटा आनी हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन आनी हेणी आमचं आमकां काम हेरली. धंदो सोडून आमकां कांयच खबर नाशिल्लें आमकां फक्त शिगम्याची नोम आनी जात्रेची नोम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन येवन अशें रातचें न्हीद पडोवंक दिवप ना, दिसाची न्हीद पडोवप दिवप ना, दनपारची न्हीद पडोवप दिवप ना, अशें करून आमकां गांवकऱ्यांक एकठांय केली. बायलांनी एकटे जावप, बायलांनी एकटे करे जावप म्हणून बायलो तुमी एकठांय जाया, बायलो एकठांय जाया, आमकां बायलां एकठांय केले पयलीं. बायलांक धमकाबुकी केल्या. देवळान बायलांनी बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान. एकनाथ कडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.